बापाचे आणि भूताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज साद्या काळाचो सवो आयतार. आयचो विशय जिवीत आनी मरण आसात. विचून काडीत ते मेळटले. सिराकाच्या पुस्तकांतली आयची वाचपांतली ही उतरां. ती आयच्या सेवा धर्माक ओर दिता. कित्याक आयज आमच्या 2 प्रांतांत आमी भलायकेक प्रेश्टितायेचो दीस मनयता. जिवीत आमकां एक देवाचें देणें. हें जिवीत आमी बरे भाशेन जियोलोली देवाक जाय. बरें जिवीत सोडून आमी वायटाक वेंगयल्यार मरण आमचे मुखार उबें रावतलें. जें आमी विचून काडटा तेंच आमकां मेळटलें. तर बरें तेंच विचून काडुया आनी आमकां सगल्यांक बरी भलायकी मागतना बरी भलायकी दिवंक वावुरतात तांचे पासत हे मिसाचे भेटेन मागुया आनी जिविताच्या देण्या पासत देवाक दिनवासून संतोषान ह्या मिसाच्या भेटेंत वांटो घेवया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ही सुरवातीची कल्पना आमच्या मनांत आमी दवरया आनी खरीच भाशेन आयज जेन्ना समाजीक प्रेशितायेचो दीस आमी पाळटा. कालच्या दिसा लूज सायबिणीची परब आमी समरुबला. कालच्या दिसाक आमकां पेकोवणी सगळ्या लोकांक बरी भलायकी आमी मागल्यात आनी आयच्या दिसाक समाजांत सगळ्यां पासत सगळ्यांच्या बरी भलायकी पासत आमी मागतल्या. देव जे भाशेन आसा ते भाशेन देवाक जाय आमी सगळ्यांनी आसलोली, सगळ्यांनी जियोलेली. आनी त्या खातीर देव आमकां नेम कायदे समूर्त आमकां दिता. आमी ताच्या सांगातार रावंक, आमी ताचे बरोबर आसूंक. पूण जायते फावटी ह्या नेम कायद्याक आमी पाळो आमी दिवंक ना. देवाचो कायदो आमी मोडल्यात. तेच भाशेन संवसाराचे कायदे जे आमकां दिल्ले आसा ते आमी पाळोवंक ना. तर ह्या वेळार असल्या आनी दुसऱ्या पातकांचो उगडास करून सगळ्या आमच्या पातकांचे बोगसणे देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमी मागुया. आनी कोणती बरी काळजान म्हणया, हांव पातकी सत्पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनांचे दोणाल सारून वायट दारून आनी बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोध अपराध. ह्या बसोद मागीर म्हूण सुदांचांक वार मरयेक सगळ्या देवदुतांक आनी भक्तांत आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. सद पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बुगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक.
देवा कुचोरगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्पदवेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या दुर्वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता महिमा देवा स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शरीर तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेचे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर महिमा देवा स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी प्रार्थूया ह्या मिसा बेटींत खेरीत भाशेन आमी मागतल्यो आपल्या जिविताची अशीं वर्सां समोरुमता आल्झिरा कार्दोजो बेले ही आमच्या भयणीच्या जिविताचेर देवाचो उपोट आशिर्वाद देवाची जायती बरेपणां आनी तिका कुडी आत्म्याची भलायकी आमी मागुया सर्वेस्परा आमच्या देवा प्रमाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिलाय तुका फावो तसलें बिराड आमी जावच्याक तुजे कुशे पोरमणे जिवंक आमकां दार दी हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. तुका जाय जाल्यार तुज्या नादन्या सांबाळूंक जाता आनी विस्वाशीपण चलूंक तुजे हातीन आसा. तुजे मुखार ताणें उदक आनी उजो मांडल्यात. तुका कशी ताका हात घाल. मनशा फुडें जिवीत आनी मरण आसा. तो विचून काडीत तें ताका मेळटलें. सोरेस्पराची जानबाय बोव व्हड. तो सोकतेन बोळवून आनी सोगलें ताका थावें. ताची भोक्ती करतल्यांचेर ताचे दोळे आसात आनी मनशाची दोरेक कोरणी तो वळखता. खोटेपणाच्या मार्गार चलूंक ताणें फॉर्मावूंक ना आनी पातो करूंक कोणाकूच ताणें रोजा दिवंक ना. देवाचें उतर हें आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सोरेस्पराची समूत सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. सगलीं म्हणुया सर्वेस्पराची समूत सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. नितोल निर्मोल जिविताची सोरेस्पराची समूत सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. ताची कुशी पाळटात ती सोगल्या काळजान ताका सोदतात ती खरेंच सुकेस्त. जबाब सर्वेस्पराची समूट सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. जोतनायेन आमी तुजे कायदे सांबाळूंक तुवेंच ते पोरगोट केल्या. तुजे कुशेन सोदांक पाळो दिवंक
म्हजे पांय म्हजी चाल थीर आसूं. जबाब. सर्वेस्पराची समोर सांबाळटा ती कोरेन सुकेस्त. तुज्या चाकरांक बोलेपण दाखय. म्हजें जिवीत बागी जावं. तुजें उतर सांबाळटलो. तुजें विचित समूट नियाळूंक म्हज्या दोळ्यांक उजवाड दी. जबाब. सर्वेस्पराची समोर सांबाळटा ती कोरेन सुकेस्त. तुज्या कायद्यांची वाट म्हाका दाखय सोरेस्परा. हांव तें सदांच कुशेन मानतलों. तुजी समूत सांबाळूंक म्हाका शिकय आनी सगळ्या काळजान हांव ती पाळटलों. जबाब. बागयोन पावलून कोरीतकारान बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भावां भयणीनो, सुपुर्णायेक पावलेल्या मनशांक आमी जानवाये विशीं उलयता. ही जानवाय हे संवसाराची न्हय, वो नाटक जावन वेता त्या संवसाराच्या प्रधानाची न्हय, पूण आमी परगोड करता ती देवाची गुरदाद जानवाय. ही गुपीत जानवाय देवा काला आदी आमी आमचे मोहिमे खातीर फुडेंच थारायलोली आनी संवसाराच्या एका तरी प्रधानाक ती कोलीत जावंक ना. ती तांकां खरीच कोलीत जाल्ली जाल्यार मोहिमेच्या सोम्याक ते कदींच कुर्सार किलावचे नासले. पूण अशें बरयलेलें आसा, आपणाचो मोग करतल्यांक देवान तयार केलां तें. दोळ्यांनी पळोवंक ना, कानांनी आयकूंक ना, मनशाच्या मनांत आतापूंक ना. हेंच आमी परगोड करता. आत्मे उदेशी ह्यो वस्तू देवान आमकां उडाप्यो केल्यात, कित्याक आत्मो सगल्यांचो थाव घेता. देवाचो पर्यान. देवाचें उतोरे. देवाची word of God. उद्गार. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पराक जय जय बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया. हांव तुका दिनवासता, कित्याक स्वर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केले. सर्वेस्पराक जय. Hallelujah, 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 hallelujah. Servismur tuमचे सोवे आसो. जेसोवे आसो. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moimo tuka somia. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, शास्त्रांच्या आनी फारिजेवांच्या प्रमाणीकपणा परस तुमचें प्रमाणीकपण अदीक वर्तें न्हय जाल्यार तुमी सोरींच्या राज्यांत कदींच भितर सरूंक पावची नात. जिवेशी मारूं नाका, आनी जिवेशी मारीत तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो अशें आमच्या पुर्वजांक सांगलोलें तें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, कोणूय आपल्या भावाचेर रागार जायत जाल्यार तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो. कोणूय आपल्या भावाक बेलको म्हणत जाल्यार तो माधुर्म सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो. आनी कोणूय ताका आरे देव धर्म नासलोल्या म्हणत जाल्यार तो एमकोण्याच्या कास्तीक सांपडटलो. सांगलोलें आसा तें तुमी आयकलां. पर्दवार करूं न्हय. तर हांव तुमकां सांगता, जर कोणूय एके वस्तुरेचेर खामचारीन दोळे लायत ताणें आपल्या काळजांत तिचे कडेन पदवार केलो. आनीकूय पुर्वल्यांक सांगलोलें तुमी आयकलां,
सुपूत मोडूं नाय, पूण सर्वेस्पराक तुवें दिल्लोल्या सुपुताक पाडो दी. तर हांव तुमकां सांगता, सुपूत निबेल दिवं नाय. तुमचें उलोवप इतलेंच जावं दी. ओय जाल्यार ओय, न्हय जाल्यार न्हय. हाचे वोन ओगले तें वायटोव्या कडल्यान येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भयणी भावनो, उठ्ठा बसतना आमकां कायदे आसात आनी ह्या कायद्या प्रमाणे आमचें जिवीत चलोवंक, ह्या कायद्या प्रमाणे आमी तें सांबाळूंक, तें जिवंक आमकां देवाचें उतर आमकां हुस्कायता. आनी देवान आमकां सत्य आनी जाणवाय दिल्ली आसा हें कायद्या प्रमाणे आमचें जिवीत चलोवंक. जो मनीस आवयच्या कुसव्यान जावन जेन्ना रोचून येता तेन्ना त्या मनशाक कायदे लागता आनी मोरो पासून मोरो पर्यंत ताका कायदे पाडूंक जाय. एक फामाद बरयणार असो सांगता, समाज बरे भाशेन चलतले जाल्यार सगळ्या लोकांनी कायदे पाडूंक जाय. कायदे पाळटले जाल्यार समाज आमचो सगळोच बरो जातलो. त्या खातीर आमी पळयता वेगवेगळे सुवातेर वेगवेगळे कायदे आमकां लागता. जरी तर आमी कुटुंबान जियेता जाल्यार त्या कुटुंबांत सोयरीगोत त्या कुटुंबांत मोगान वाडोवंक कायदे आसात. तेच भाशेन दर एक नागरिकाक एके भाशेन ताची वाड जावंक, ताची उदरगत जावंक जायत्या देशांनी वेगवेगळे कायदे आसात. जायत्या धर्मांनी वेगवेगळे कायदे आसात. ह्या देवा कडल्यान पवित्रपणान जोडूंक, पवित्रपणान देवा कडल्यान सोयरीगोत जोडून घेवंक वेगवेगळे कायदे धर्मांनी आसात. आनी तेच भाशेन भुरग्यांची बरे भाशेन वाड जावंक, तांची गिन्यान उजवाडावंक वेगवेगळे कॉलेजीन, वेगवेगळे इस्कॉलाक वेगवेगळे कायदे आसात. आनी तेच भाशेन दर एक संस्थेन, दर एक संस्थेच्या वांगड्याक ताची विकास वाड जावंक वेगवेगळे कायदे आसात. आनी त्या खातीर मोगाचे बाबडीनो, जेन्ना कायदे आमी पाळटा तेन्ना कितें जाता आमच्या जिवितांत. पयले सुवातेर मोगाचे बाबडीनो, आमचे आनी समुदायांत आसलेल्यांचें जिवीत आमी रसरशीत आमी करता, कलरफूल आमी करता. तेच भाशेन आमचें जिवीत शिस्तीन आमी सांबाळटा, मांडवळीन आमी आमचें जिवीत हाडटा. शिस्त, डिसिप्लीन आमच्या जिवितांत आमी हाडटा. आनी तेच भाशेन समाजाचेर शांती आनी नीत वसता. जरी तर आमी सगळे कायदे बरे भाशेन आमी पाळले जाल्यार शांती नीत ह्या संवसारांत आमकां दिसून येतले. आनी जरी तर कायदे आमी पाडिना, जरी तर कोण एक मनीस येता, एक सरकार येता आनी आपणाक जाय ते भाशेन आपल्या मना प्रमाणे कायदे रचून हाडटा जाल्यार, भ्रश्टाचारपणान कायदे हाडटा जाल्यार मोगाचे बाबडीनो आमी पळयता सगळोच निसंटोन एके भाशेन दुस्वास, दुस्पट आनी शांती दुस्मानकाय रागार एके भाशेन राग वाडटा. शांती थंयसर आमकां दिसची पडना. आनी त्या खातीर मोगाचे बाबडीनो आमकां दर एकल्याक उलो आसा आयज कायदे आमच्या जिवितांत पाडूंक. प्रिय इश्टानो, ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत 19 तारखेर 2018 ह्या वर्सान अमृतसर ह्या गांवांत पंजाबान घडलेली घडणी. दशरा ही परब समारंभांक जायतो लोक नेटान आनी उमेदीन समारंभांक एकठांय जालो. आनी जायतो लोक देखून मेळटा थिंगा थंय ते बसून आसले. आनी थंयसर ह्या आख्ख्या दिसाक प्रोग्राम मांडून आसलेलो आनी सांजेच्या वेळार उदी करून एके मंत्रीचे टॉक आसले. एक मंत्री थंयसर येवंक उलोवंक आसलो आनी सगलो लोक ताचे आयकूंक बसून आसले, मेळटा थिंगा बसून आसले. आनी कांय जाण रेल्वे ट्रॅकाचेर बसून आसले. आनी इतल्यान की एक ट्रेन ताच्या वयल्यान वेता आनी एके भाशेन ताचो जीव काडटा. ट्रेन ताच्या वयल्यान वेता. आनी मोगाचे बाबडीनो, जरी तर त्या लोकांनी मनान दवरलेले की हांगासर आमच्यान बसूंक जायना, वो ते रेड लायट तरी पळोवन थंयसर सायडीन चल्ले जाल्यार
इतल्या लोकांचो 60 लोकांचो आनी 72 जाण घायल जावची नासली. त्या खातीर मोगाची बाबनी ही गोडणी करीत भाशेन आमकां सांगता जेन्ना आमी कायदे पाळटा आमच्या जिवितान तेन्ना आमचो जिवाचो आमी मान दिता, आमचो जीव आमी साल्वार करता. आमी पळयता थंयसर पंजाबान जायती जाण मरून गेल्यात कित्याक तांकां कायदे उगडास येवंक ना, तांकां कायदे पाडूंक जाय म्हूण एके भाशेन विसर पडलो, त्या खातीर जायती जाण मरून गेल्यात. आयज जेजू आमकां सांगता जेन्ना कायदे आमच्या जिवितांत आमी पाळटा, नेम समूर्त जेजून दिलेले समूर्त आमी पाळटा तेन्ना आमचें जिवीत आनी दुसऱ्यांचें जिवीत आमी उजवाडीत रोसोशीत आमी करता. प्रितीच्या बावळीनो आयची तिनूय वाचपां आमकां एकूच संदेश एकूच दिशेन आमचें मन व्हरता, तो म्हणल्यार कायदो पाडूंक. आनी त्या खातीर आमी पळयता थंयसर जुदेव लोक ग्रेक लोकां कडल्यान मिसळ जाताले आनी जायत्यो वायट चालू रित्यो आपल्या जिवितांत आपणायताले आनी आपल्या जिवितांत कोन्यांतल्यान दाखोड करताले. त्या खातीर सिराक ह्या पुस्तकाचो बरयणार ह्या लोकांक उगडास करता आनी म्हणटा जरी तर तूं कायदो पाळशीत जाल्यार कायद्या प्रमाणे तुजी जिवीत जियेता जाल्यार सर्गीचें इनाम तुका फावो जातलो. तूं जिवीत जोडटा आनी कायद्या प्रमाणे तुजें जिवीत चलोना जाल्यार तुका मरण फावो जातलें, मरण तूं जोडून घेता. जाल्यार दुसऱ्या वाचपान भाग घेवन पावलो कोरींतकारांक बरोवन उगडास करता हे कायदे पाडूंक देवान आमकां ओत्म्या दिल्लें आसा आनी होच ओत्मो आमकां जाणविकाय आमकां सुटका फावो करता हे कायदे आमी पाडूंक. फ्रीडम, फ्री वील टू फॉलो द लॉज. आनी ह्याच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां सांगता जो कोण समूर्त सांबाळटा आनी हे समूर्त पाडूंक दुसऱ्यांकूय शिकयता ताका सर्गीच्या राज्यांत मान आसा. प्रितीच्या बडी मावनो जेजू मोजूजान दिल्ली समृद्धीची खबर करता आनी त्या खातीर जेजू मुखार म्हणटा ह्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळ्ळो ना पूण जेजू म्हणटा हांव समूर्त एके भाशेन सोपूर्णायक पावूंक हांव आयलो. हांव तें निसणटोन तें काबार करूंक हांव येवंक ना पूण सोपूर्णायक पावूंक. आय हॅव कम टू फुलफील द लॉ. प्रितीच्या इश्टनो देवान तुका आनी म्हाका रुचला आनी आपल्या पूत धुवाचो दर्जो आमकां रुचला, आमकां दिला. त्या खातीर देवाक जाय आमी ताचे बरोबर आसलेली, देवाक जाय आमी ताचे कायद्याक पाळो दितली. त्या खातीर देव आमकां सांगता हांवें तुमकां नेम कायदे दिल्यात न्हय मोडूंक पूण पाडूंक. आनी त्या खातीर आयच्या शुभ वर्तमानांत 10 उपदेशांतल्या 5वो उपदेश जिवेशी मारूं नाय, आपलोचो जीव आनी पेल्याचो जीव राखून दवर. आनी तेच बरोबर जेजू आमकां जायते नेम कायदे मोगाच्या बाबडीनो ह्या मोजूजाच्या समृद्धींत आमकां मेळटा. 10 उपदेश. एकामेकाचो मोग करात जसो हांवें केलो तुमचो. एकल्याच देवाक तुमी पोडणी पाठ करचो, एकल्याच देवाक तुमी मान दिवचो, देवाचो मान देवाचो नांव बेमानान घेवं नाय, आवय बापायक वडिलांक मान रिस्पेद दिवचो आनी दुसरे दुसरे नेम कायदे. आनी जेजूय आमकां सांगता एकामेकाचो मोग करात जसो हांवें केलो तुमचो. न्हय 7 फावटी पूण 70 फावटी 7 तुवें तुज्या पेल्याक भोगसूंचो. आनी हे नेम कायदे दिवंक जेजू केरीत भाशेन आमकां बापा कडल्यान एकवटूंक, बापाच्या सोयरीगातान रावूंक आमकां उलो करता. त्या खातीर मोगाच्या बामणीनो आयच्या दिसाक आमी ह्या मिसा बेडीन आमी वांटो घेता तेन्ना हे कायदे आमच्या जिवितांत पाडूंक, कायदे मनशाच्या बरेपणाक केल्यात म्हूण समजून घेवंक, हे कायदे जाता ते भाशेन आमी पाडूंक आनी दुसऱ्यांकय शिकोवंक आमी वावर करुया. आयज आमी पळयता ह्या संवसारांत आनी आमच्या गोंयांत पासून जायते नेम कायदे आसात. आमी जेन्ना गाडी चलयता तेन्ना जावं सीट बेल्ट जावं हेल्मेट घालून रायड जावं बायक चलोवंक हेल्मेट घालूंक आनी दुसरे नेम कायदे खुणां आमी वापरता. आनी ह्या आमच्या बरेपणाक लागून कायदे आनी नेम आसात. तेच भाशेन दुसरे वाटेन वायटूय कायदे आसात जाचे वरवीं जावं एकलो मनीस येता आनी आपणाक जाय ते भाशेन कायदे घालता आनी आमकां पाड म्हूण आमकां सांगता. ताचे निशेध मारूंक जेजू आमकां आपयता. आमी पळयता जेजू सोनवाराचो समूर्त एके भाशेन जुदेवाच्या लोकांक मारता आनी म्हणटा हे नेम कायदे मनशाच्या बरेपणाक केल्यात.
न्हय मनीस ह्या कायद्या पासत त्या खातीर हे कायदे जरी तर वायट आसत जाल्यार मनशाच्या बरेपणाक वापरना जाल्यार आमी ह्या कायद्याक निशेध आमी मारूंक जाय प्रितीच्या बडी मावन आमी जाणात आसल्यात गेल्ल्या 2 वर्सांनी CAA हो कायदो सरकारान घडोवन हाडलो आनी CAA हो कायदो करीत भाशेन आमच्या दुसऱ्या लोकांक भारायता ह्या कायद्याचेर आमी निशेध मारूंक गरज आनी जरी तर जेजू आमकां सांगता हे कायदे पोरमणे आमी आमचें जिवीत चलोवंक हे नेम समूत जे देवान दिले ते आमी पाडूंक जाय दर एक घडये सगल्या वेळार आमच्या जिवितान आयज त्याच बापाची गोठाय आनी बळ आमकां जोणेकल्या पासत आमी मागुया आनी तेच भाशेन आयज जेन्ना समाजीक प्रेशितायेचो दीस आमी पाळटा सगल्या लोकां पासत आमी बरी भलायकी मागतना आमचे पासत आमी मागुया हे नेम कायदे जे देवान दिल्ले आसा ते आमी आमच्या जिवितान पाडूंक आनी दुसऱ्यांच्या जिवितान पासून कडूंक त्याच बापाची कृपा आमकां जोणेकल्या पासत मागुया सगळीं उबी रावया आमच्या बाबार्थाची पोरगोटणी आमी करुया सतमंता देवाक सतपदवेदार बापा स्वर्ग आनी पृथ्वीमेश्वर रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याक स्पुता आमच्या सोमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभोवलो अंकवार मरी थंय जल्मलो काल ताणें कसले ताका खुस्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गाक चडलो सतपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय जावन जिवी आनी मेल्ल्यांची मुन्सिबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन ह्या वेळार कांय आमच्यो गरजो आमची मागणी पवित्र सभेच्या नांवान देवा बापाक आमी उबारुया आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती पोरजेच्या अंतस्कणांची फावो ती आकारणी करून तांकां ह्या आधुनीक काळार बरे आनी वायटा मोदें विवेक करून शिकोवंक देवा लागीं मागुया दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सगल्या नागरिकांच्या जिविताक बऱ्याक पडटा तितलें करूंक आनी केरीत भाशेन मनशाचे भलायके पासत वावरूंक देवा लागीं मागुया दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत एकसूरपणाचें जिवीत सोडून समुदायीक जिवीत जियेवन आनी एकामेकाची उर्बा वाडोवंक आमचे लागीं घडटा तितलें करून जिवीत फुलोवंक आनी आमी वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत भलायकी प्रेस्टिचायेच्या आयताराक सगल्या पिडेवंतांक पेकोवणी मागुया तशेंच पिडेवंतांची काळजी घेतल्यांक पवित्र आत्म्याची शक्ती मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत भोवसुर्गीच्या बापा ल्हानवीक मनान आनी कालत्या काळजान कांय आमची मागणी ह्या वेळार तुजे मुखार आमी उबारल्यात तुजे येवजणेन ती आमकां स्विकार कर म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं आमेन कितें घालताय त्या उंड्याक कितें घालताय ते कालसी यादीक बाबाच्या कितें विधी दुवता
इति कांसी याज्ञिक बाबाच्या इति विधीर दोवते Mozot moaniku Moji kandizanimo Mozot santosanimu Sogli moji jingata Ubirawiya Moja bava bonino mojene तुमचे बलिदान सुत बुधविदार देवा बापाक मानता तुसले जामण मागात तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमे तुमच्या न्याक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानन घ्या सर्वेस्परा हे भेटोवनी वरवीं आमची काळजां नितोळ निर्मळ जावं आमचे जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी कुशी पाडूंक आमकां गोटाय मेळूं हे पोरी सर्गीचें इनाम आमी जोडूंक पावूं ही आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया ती सर्वेस्परांत इबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया अयश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सुत बुधवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्वकाळी आनी सुरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयल्ली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें आपल्या मोहिमे ओंद स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता दरबारांचो सर्वेस्पर्धो स्वर्गानी संसार मोल्या तुझ्या वैभवान उंचुली तुका सोयीसू सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय उंचुली तुका सोयीसू बापा करोस पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मोलोन सोसूंक वेचे आदी ताणी उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हणलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी गोड तुमचे वसत समोर म्हजी तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मनशाक तुमचे वसत आनी समेस्त मनशा वसत तें वारो उठलें हें म्हज्या उगडासाक खोरात Bavartaco gut porgotoja तुझ्या कुर्सावानी पुनर्जीवनपणा पूर्वी तुवें आमकां सोडयली सोम्या संसाराच्या सोडवोंडार आमची सोडवण बापा जेजूच्या वर्णाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची गाल सुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता
सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्ता दोले तुझे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीमोन बापा फिलिप नेरी आमच्या घोवडी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीशी काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोदींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची ह्या मिसांत भाग घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरिये देवाची माय सांगाती भाग्यवंत जुजे तिचो पती भाग्यवंत जुजे वाज भाग्यवंत दोरुमदुदां आनी सर्व काली तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सदपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणीच शिकयलेले प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो किरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची बातकां बोगस कातालें पडून दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सोबिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदाक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोवी आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराची बापकातली आमची गाफलत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप कटली आमची काकत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप कटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती शेडयाच्या जेवणाका पयल्यांत ती सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesu maka tuji koro suki somni lo shi udo uja divya un bislici io trazzolo boru vici uja divya un bislici io trazzolo Boru bece,
तुझे बघून म्हाका जिवीत ना मोडचीसून आनी पदवी तुझे बघून म्हाका जिवीत ना मोडचीसून आनी पदवी Gesù puna coração tela ponti tela pini adololo rukakando bigololo turisano adololo rukakando bigololo Turisano तुझे बघून म्हाका जिवीत ना मोडचीसून आनी पदवी तुझे बघून म्हाका जिवीत ना मोडचीसून आनी पदवी Tu saunasan oroniatlo swadikwana eu portitso ujakamo Israelachin porpaudo eu portitso ujakamo Israelachin porpaudo तुझे बघून म्हाका जिवीत ना मोडचीसून आनी पदवी तुझे बघून म्हाका जिवीत ना मोडचीसून आनी पदवी बरोबर म्हणया क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताची कुडी म्हजें तारण कर क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादूस कर नाणूय म्हाका उदकान कोडवळाचें पवित्र गोश्टानो म्हाका गोट करात तूं बरव्याची चितान म्हाका आय तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोडूंक कधीच दिवं नाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुजी सुरशी येवंक तूं म्हाका फरमाय भक्तां सांगाती तुका वाखाणच्या आमेन प्रार्थूया
सर्वेस्पर आमच्या मुगाळ बापा सर्गीच्या स्वादीक जेवणान आमचे बुकिल्ले ओत्मे तुवें दादोशी केलाय. आमचो खरो जीव सांबाळटा ते बसोन आमी सदांकाल आशेवंक निर्मी ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोबया वरवीं. आमेन. बसूया. काल सोनवार सकाळी इगोर्जीची सफाई केल्या नागमोडे आनी रातवाडो ह्या वाड्यांतली भावा भयणां आनी आयज ह्या मिसाची मांडवळ सांबाळटल्यांक आमची शाबासकी. येता त्या सोनवारा इगोर्जीची सफाई करूंक सकाळी 9:15 वाजता सिंकेटी आनी सिरवडे ह्या वाड्यांतली भावा भयणां. गेल्ल्या आयताराक 2 दान जाले ₹99,935. तुमकां आमचे दिनवास. आयज सगल्या देव संदेशकारांक जमात सकाळी 11 वाजता ऑडिओ विज्युअल रुमांत. आयज आमच्या इस्कॉलाच्या आंगण्यांत सांजेच्या 7 वाजता एक तियात्र जातलो. ताचें नांव जावन आसा गोराबो लासता लोक हांसता. हाच्यो टिकेटी आयज दोरमिसा उपरांत इगोर्जेच्या आंगण्यांत आशिल्ल्या बँड स्टँडांत आनी तेच परी दोर कॉपेलांनी मिसा उपरांत विक्रेक मेळटल्यो. टिकेटीचें मोल फकत ₹150. जो फायदो येतलो तो आमी रोजरी इस्कॉलांत भुरग्यांक नवे कंप्युटर्स घेवंक वापरतले. तुमी टिकेट्यो काडून तुमचो आदार दिवचो. येता त्या आयताराक फिरगोस तरणाट्यांक जमात सकाळी 11:15 वाजता कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत. ह्या म्हयन्याचे 22वेर गोबराचो बुधवार खोरेस्मेच्या काळाक आमी सुरवात दिता. त्या दिसा मिसा हे पोरी सकाळी 5:30, 6:45, 8 आनी 9:15 वाजता. सगळ्या एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्सांत वावरतल्यांक मीस आसतले दनपारच्या 12 वाजता. तेच परी 6 वाजता इगोर्जेंत इंग्लिशींतल्यान मीस आसतले. ह्या म्हयन्याचे 26वेर 26 खोरेस्माचो पयलो आयतार जाल्ल्यान भोव सकाळी चलून वॉकिंग पिलग्रिमेज वो भावार्थाचे यात्रेंत आमी वांटो घेतल्या. आमचे नाविलचे फिरगोजेंत जावन वेर्ना इगोर्जे लागीं आमी बसीन वेतले. वेर्ना इगोर्जे लागीं जावन सांकवाळ आमी चलून वेतले. हे यात्रेक प्रायवेट व्हेकल्स व्हरूंक जायनात. जांकां कोणाक बसीन येवंक जाय तांणी ह्या म्हयन्याचे 22वेर पर्यंत इगोर्जेच्या ऑफिसांत येवन आपलें नांव दिवचें. आयज सकाळी 10 वाजता ऑर्डिनरी ग्रामसभा जमात जातली म्हूण तेलावली विलेज पंचायत कोलीत करूंक मागता. 11th एग्रीकल्चरल सेन्सस 2021 to 2022 करूंक मिस्टर मारियो आंतोनियो फर्नांडीस तुमच्या घरांनी भेट करतलो. तुमी फॉर्म 1 आनी 14 तयार दवरचे. तुमी ताका तुमचो सहकार दिवचो म्हूण नावेली विलेज पंचायत कळोवंक मागता. मिशनरी सिस्टर्स ऑफ आवर लेडी ऑफ पिलार ही आमची माद्री भयणां आमच्या गोंयांत बारोतांत आनी बारोता भायर जायतो बरो वावर करतात. लोतोली गांवांत आशिल्ले तांच्या मुख्य घराची जनरेट हाऊस परिस्थिती बिगडल्या आनी मोडूंक पावला. कोणी आपलो दुडवांचो आदार तांकां दिवंक सोदता जाल्यार सिंकेटी रावतल्या पिलार सिस्टरींक वचून मेळचे वो इगोर्जेच्या नोटीस बोर्डार तांचे एपील पळोवचें. आमचे फिरगोजेंत खोरेस्माच्या दिसांनी आनी पवित्र सातोळ्यांत खोदेरी माटो घालूंक सोदतात तांणी आपलें कोटेशन इगोर्जेच्या ऑफिसांत हाडून दिवचें. कॅथलीक असोसिएशन ऑफ गोवा आयज सकाळच्या 10:30 वाजता रोजरी हॉलांत एक कॅरियर गायडन्स सेशन घडोवन हाडटात. गोंयांत आनी भारतांत कसल्यो कसल्यो परिक्षेक जबाब दिवन सरकारी नोकऱ्यो घेवंक जातात हाचे वयर जाणविकाय दिवंक एक उलोवप करतले. क्रिस्म घेतल्या तशेंच हायर सेकंडरी आनी कॉलेजीच्या भुरग्यांनी तांच्या आवय बापायनी बरोबर ह्या संदीचो चुकय नासतना फायदो घेवचो म्हूण आमी मागता. हें उलोवप दिवंक ह्या कामांत घडलेलो आमचो एक भाव मिस्टर रायन येतलो. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जय सवे आसूं. आनी सत पुर्वेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो
तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेसूक आमचे मोदें दवरून एकामेका प्रितीन हात दिवून चलया आमी पोतून घरा ताच्या मोगाक मोदेशा जिखून. जेसूक आमचे मोदें दवरून एकामेका प्रितीन हात दिवून चलया आमी पोतून घरा ताच्या मोगाक मोदेशा जिखून.